होय सर ओके सेम ऑल गो पार्टी मिटींग आशिल्ली तुमची कितें वन डे असेंब्ली सेशन म्हण आयकलां अशें कितें ऑल पार्टी मिटींग स्पिकरान आपयल्ली स्पिकरान सजेशन सगळ्यां कडेन विचारलें कारण सद्याची सिच्युएशन पयले उपरांत कितें करपाचें हें ना सगळ्याचे कॉन्स्टिट्युन्सीज ठरले की एकूच दिसाची असेंब्ली सेशन एक घेवपाचें हाजेर सगळ्यांचें एकमत जाल्लें आनी सगळ्यांनी एक दीस 27 तारखेक एक दीस असेंब्ली जातली बिजनेस कितें आहा पळय न्ही वो बिजनेस एडवायजरी कमिटी जे दिसा डिसायड करतले त्या दिसा ठरतलो पण हे सेशन वन डे सेशन फूल बजेट पास करतले काय वोट ऑन अकाउंट घेतले हांवें तुका सांगलो बिजनेस कितें आसा पळय न्ही वो बिजनेस एडवायजरी कमिटीज ठरतलो अशें त्या मिटींगेन ठरलो ओके ओपोजिशनाचे विजय सगळे हे म्हटल्यार बजेट जे तुमी प्रेजेंट केल्ले फेब्रुवारीन ते रिसेट करपाक जाय खुबश्यो गजाली भितर जावच्यो ना आतां ते बिजनेस एडवायजरी कमिटीच्या दिसा आमी कितें करपाचें पळय न्ही म्हणजे बजेट पास जातलो वोट ऑन अकाउंट पास जातलो काय कितें हाजें डिस्कशन जातलें त्या दिसा ठरतलें ओके वन मोर इशू इज दॅट दे हॅव क्रिटिसाइज्ड लायक ओपनिंग ऑफ ट्युरिजम म्हणटा ते ह्या वक्तार करप देवर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दॅट हे पळय कशें इट इज अ इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्या हाजो अर्थ कोण इंटरनॅशनल टुरिस्ट काय गोंयांत येवचो ना इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट ना खंय तरी आतां इंटरस्टेट मुवमेंट सगळी कडेन सुरू आसा तसो पळोवंक वचत जाल्यार सगळे कडेन इंटरस्टेट मुवमेंट खंयसर स्टॉप करूंक ना त्या खातीर जरी टुरिस्ट ओपन केला तरी विदीन द कंट्री जे कोण येवन रावपाचे आसत कितें आसत ते सुरू जातले खूब टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या हाच्या कडल्यान कारण सद्या गोंयच्या लोकांक नोकऱ्योय जायो तांकां हें जाय म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी एक खूब प्रेशर मोठो आशिल्लो की टुरिजम इंडस्ट्री सुरू करची ताच्या खातीर टुरिजम इंडस्ट्री ही सगळो विचार कन्सिडर करून वेवस्थीत SOP फॉलो करून सुरू केली पूण सेम केसीस रायज जायत आसा सो हितूंतल्यान हे ओपनिंग करप इज नॉट अ इश्यू केसीस डे बाय डे रायज जात आसात काल कोण तरी तो एकटो उलयतालो हांव सांखळेच्यान पणजे रावंक येयलो म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या म्हाका सांगपाची गरज ना जांचो आदर्श म्हज्या समोर आसा जो स्वताच्या घरात कोणाक केन्ना मेळोंक घेयना पळय न्ही लोकांक कळोंक जाय जो केन्नाच कोणाकूच आपल्या घरान केन्नाच मेळोंक घेवना आयज पर्यंत मुद्दाम वचून पळयात खंय तरी लगे जावन थंय चल लागता थंयसर त्या ऑफिसान वचून बस म्हणून सांगता घरान घेयना तेणी म्हाका शाणपणां सांगपाची गरज ना हांव म्हज्या घरान मेळटा सगळ्या लोकांक म्हाज्या ऑफिस आहा फक्त केसीस वाडल्या म्हाज्या कॉलनीत लोकांचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून फक्त लोकांचें मेळपाक बंद केलां हांव म्हाज्या फॅमिलीक घेवन पणजे रावंक येवंक ना हांव सांखळेनूच रावता हें खबर आसपाक जाय जर कोणी म्हाज्या फाटल्यान कोण तरी लायला आसत न्हय गुप्त हेतून पळोवपा खातीर ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता आय एम स्टेईंग इन सांखळे ओन्ली पणजेन रावना जाय जाल्यार यो फाल्यां च्या पिवपाक म्हणून तुमच्या कडल्यान ताका निमंत्रण आहा फाल्यां सकाळीं च्या पिवपाक म्हाज्या घराडे येवचो केसीस वाडले तुमचो गव्हर्मेंट फूल कंट्रोल आहा तेजेर करेक्ट काय तुमच्या कंट्रोला भायर वता अशें दिसता एक गजाल आमी लक्षांत घेवपा जाय तुमी कंपॅरिजन पुराय हांव देशा भायर वचूं नाका देशांतलेच कंपेर करा विथ द अदर स्टेट्स तुम्ही जर टेस्टिंग रेट पळयत इज द हायेस्ट इन द कंट्री टेस्टिंग द पर्सेंटेज वायज जर रेट पळयलो तुमी हायेस्ट इन द कंट्री गोवा स्टेट करता म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली आसा केसीस थोड्योश्यो आमी सगळ्यो कडल्यो डिटेक्ट करता म्हटल्या उपरांत त्यो वाडलेले नंबर मेळटलोच बट वीच इज व्हेरी मच इज अंडर कंट्रोल आमी ज्या पद्दतीन टेस्टिंग करता आनी कंट्रोल काल आमचो हायेस्ट 95 नंबर आमकां मेळ्ळा आज पर्यंतच्या भितर सगळ्या जाणांक वेवस्थीत रित्या आमी पॉझिटिव्ह मेळ्ळो काय कोवीड केअर सेंटर असिम्प्टोमॅटीक अदरवायज कोवीड हॉस्पिटल हांगा शिफ्ट करता ताका दवरता ताका ट्रिटमेंट दिता आनी त्या पद्दतीन वेवस्थीत ट्रीट करता गव्हर्मेंटाच्या कंट्रोलान आसा आमचें हेल्थ डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता आनी तुमकां कळपा खातीर आनी एक गजाल सांगता की काल ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतला की आयुष मिनिस्ट्रीच्या वतीन जो इम्युनिटी बुस्टर डोस पूण होमिओपॅथीक मेडिसिन्स आर्सेनीक तो इम्युनिटी बुस्टर वाडपाक पर्टिक्युलरली सांगता परत तेजो गैरसमज करून घेवचो न्ही व 40 आमदारांच्या थ्रू सोमार ते मंगळार पर्यंत तांच्या कडेन पावतले ग्रामपंचायत पंच हांच्या कडेन इम्युनिटी बुस्टर्स कारण आर्सेनीक इज वेल नोन मेडिसीन की आयुष डिपार्टमेंटाने एप्रूव केला इम्युनिटी बुस्टर वाडोवपा खातीर ताज्या व्यतिरिक्त आयुर्वेदाची मेडिसीन इम्युनिटी बुस्टर डोस वाडोवपा खातीर केला गव्हर्मेंटान स्टेप घेतला की ही इम्युनिटी बुस्टर डोस वाडोवपाची मेडिसीन सगळ्या आमदारांच्या थ्रू पंच सरपंच हांच्या थ्रू घराघरांनी जे आहा पळय न्हू ही तांच्यांनी आपल्या लेवलाचेर ती डिस्ट्रिब्यूट करची त्या गोंयच्या सगळ्या लोकांक हाजो इम्युनिटी जी आसा पळय न्हू
ही इम्युनिटी क्रिएट जावपा खातीर ही मेडिसिन्स जी आसा हेजो वापर करता फ्रंटलाईन वॉरियर्स म्हणटा आमी हय हेल्थांतले आणि लायक स्पेशली पुलिसांतले. पुलीस न्हू काल जेन्ना 18 पुलीस पॉझिटिव्ह सापडले फोंडा पुलीस स्टेशनार तांकां जे केअर सेंटरान फातोड्डा खातीर येयले तांकां जेवण सुद्दां दिवना सांज पर्यंत. पळय आमी मडगांव रेजिडेन्सी तेची दवरपाची सोय केल्या थोडोसो पयलीं जी जेन्ना व्हरता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता हांव मान्य करता ना म्हणटा बट तांची सुद्दां वेवस्था वेगळ्या केअर सेंटरान करपाची हें हांवें IGP कडेन कालूय उलयलो कारण नवीन DGP आयला ताकाय सांगलां की तांची गव्हर्मेंट स्टाफा कडेन खंयसरूच मात सुद्दां दुर्लक्ष जावचें ना इनिशियली पयल्या दिसाचो जो आसा पळय न्ही हो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर प्रॉब्लेम लास्ट एक एलिगेशन केला विजय सरदेसायान की क्वारंटायन टुरिझम स्टार्ट केला म्हणून जे कोण जेंका even क्वारंटायन 800 रुपयाचो रूम 3000 दिता आनी वयले पयशे कलेक्ट करपाक सांजो मनीस वयता खंय. इवन सी फेरर्सांक मुद्दाम धरता म्हणून पळयता पळय न्ही रे तो ताका त्या नदरेन दिसता आमी तुज्या म्हायती खातीर सांगता कोणाक ज्या पद्दतीच्या रुमान रावता तांकां ऑप्शन दिल्लें आसा आनी ज्या हॉटेलांनी चार्ज केल्या ओके क्वारंटायन सेंटर करपाक तेच चार्जीस घेवन तांकां पेमेंट केल्लो आसा हांगासर कोणाक क्वारंटायन टुरिझम करपाची इच्छा ना. सेम लास्ट एनी डिसिजन अबाउट गव्हर्मेंट ऑन दॅट वॅक्सीन येयला पळय ते बायोटेकाचे हेजेर कितें अशें वाटता.